नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोवा डेरीचे कोट्याचे स्कॅमाचे रजिस्टरान 8 संचालकांक धाडले घरात. 4 उरले. अपात्र संचालकांक 6 वर्सां वेंचणुकेक बंदी. दुबावीत वादग्रस्त एमडी नवसो सावंताचेर चौकशीची तलवार. गोंयभर परत वादळी वारे. उटंगराची शिटकावणी. नुस्तेकारांक दर्या बंदी. बुडिल्ली शेतां भाटां. संसार अजून जाग्यार ना. आमदार मंत्री अधिकाऱ्यांची फक्त सर्वे आणि इन्स्पेक्शना. आधार कांयच ना. नायजेरियनाचो दर्यादेग वाठारांत थळाव्यांक उपद्रव. हरमला नायजेरियनाच्या गांवच्या लोकांकडे पेटले. स्कूटरींतल्यान ड्रग्स जप्त. 6 नायजेरियनांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात. उद्देगीक वसणुकांनी सोडेक्सोची कॅन्टीनां सुरू करपाचो प्लान. प्रायोगिक प्रकल्प वेळना सावन. मंत्री म्हणटा एसईझेडचो विशय सोंपलो. एसईझेड प्रमोटरा आड घाल्ल्या क्रिमिनल केशींचे कितें? सरकाराच्या खात्यांनी कोण कितें करता कोणाक खबर ना. धार बानोड्या रगाड्यान हयचे डिसिल्टिंग ड्रेजिंगा वयल्यान हायकोर्टा मुखार WRD आनी मान्स खात्याचे हाशे. गोंयांत जो तो मायग्रंट येवन भंडारी समाजाची आडनावां लायता. खोलायेन चवकशी जाय. बेकायदेशीर नायक आडनावां करची रद्द. गोमंतक भंडारी समाजाची मागणी. दृष्टी एजन्सी दर्यादेगेवेलो कोयर उखलीच ना. कितली वर्सां जाली चल्ला. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल म्हणटा पर्यटन मंत्र्याक ना ऑफिसरांची साथ. कोयराची हेल्पलायन खंय पावली. मायकलाचो प्रश्न. आणि इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिपीन फोंडेचो वैभव मराठे जिखलो सेगीत दुसरो राऊंड. वैभवाचे टिमींक MRFाचो तेंको. गोवा डेरींतले कोट्याचे स्कॅमाचेर सहकार रजिस्ट्रारान कडक निर्णय घेतना. संचालक मंडळांतल्या 8 जाणांक अपात्र थारायले. तांकां फुडलीं 6 वर्सां वेंचणुकेक उबे रावंक मेळचें ना. तशेंच आदलो दुबावीत वादग्रस्त रिटायर्ड MD नवसो सावंताची चवकशी चालूच दवरल्या. ऑफिसरांची टीम करून नेमके कितले लुकसाण जाला तें पळोवन वाशील करतले म्हूण रजिस्ट्राराचो निर्णय. डेरींतले फिल पॅकअप मशीन, कॅटल फीड, आयस्क्रीम प्लांट, दूध आयात, नोकर भरती असल्या स्कॅमांचेर निर्णय जाला. रिपोर्ट हायकोर्टाक वतलो. आता तरी गोवा डेरीक आनी दुधकारांक लागिल्ले गिराण सुटत काय म्हूण आशा. हायकोर्टान दिल्ले डेडलायनीत सहकार रजिस्ट्रारान गोवा डेरींतले स्कॅमांचे कागाळींचेर निकाल दिलो एकदाचो. 8 संचालकांक घरा धाडले. तांकां फुडलीं 6 वर्सां वेंचणुकेक उबे रावंक मेळचें ना. गोवा डेरीच्या स्कॅमांचो इश्यू प्रुडंटान फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं लावन धरला. जजमेंट तो आयज पास केला. तेजेर कितें आमी केल्या की जे आदले डायरेक्टर आसले 8 जाण ते आतां बुडार आहा परत न्हू. तांकां आमी डिस्क्वॉलिफाय केले आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला आमी तेजेर. कित्याक आतां सद्याक 4च डायरेक्टर उरता. सो बोर्डाची कोरम जायना म्हणून आतां एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडला आमकां. कोण एडमिनिस्ट्रेटर? डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री डॉक्टर विलास मधू नाईक. आणि व्हॉट अबाउट फॉर्मर MD कितें? फॉर्मर MD एक्चुअली इज रिटायर्ड बट देर इज एन इन्क्वायरी गोईंग ऑन. आतां जे कोण आतां इंडिक्ट जाले हितून इंडिक्ट जाल्या पळय ते सगळ्यांची ती इन्क्वायरी आसतली फॉर फायंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ लॉस. येस येस ही ऑल्सो हॅज बीन इंडक्टेड इन द ऑर्डर. नवसो सावंताच्या अगेन इन्क्वायरी स्टार्ट आसता. ठीक आहे. आता लॉस क्वांटिफाय करपाक आमची सेपरेट इन्क्वायरी करता. दॅट विल बी लॉस so क्वांटिफाय. those who are not on the board and those who have actually been disqualified earlier, so that we will have to quantify loss. Everybody attributed that loss. When there are many, there were 2 inquiries done against them. The auditors had made some inquiries where they have found a lot of discrepancies, like in purchase of those machinery, ice cream, and for the filling of the same packets. Then in matters of recruitment, matters of administration. So the order will speak for itself. These are Dhananjay Desai, Vitoba Desai, Baburao Desai, Naresh Malik, Gurudas Keshav Parab, Gurudas Parab, Madhav Sakhare, Rajendra Yashwant Sawal, Shivanand Pednekar. And what about Srikant Naik?
They are not in this new term, but the inquiry will go against them. Or Now, who will conduct this inquiry? that will appoint an officer. That is under separate section we hold that inquiry for finding out the amount of loss caused by them. आदलो वादग्रस्त MD 900 सावंत रिटायर जालो तरी ताची चौकशी चालूच उरतली म्हूण रजिस्ट्रारान स्पश्ट केला. ऑफिसरांची टीम नेमून ह्या सगळ्यांनी मेळून गोवा डेरीक कितली टोपी घाल्या ताची मोलावणी जातली. सद्याक डॉक्टर विलास नायकाक गोवा डेरीचो प्रशासक म्हूण नेमला. ह्या आदी सस्पेंड केल्ले तेन्ना हे संचालक आनी MD हायकोर्टात गेल्ले. कोर्टान रजिस्ट्राराक परत सारकी चौकशी करूंक लायिल्ली. आता रजिस्ट्रारान चौकशी आनी निकालाचो रिपोर्ट हायकोर्टाक दितलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. फुडली 48 वरां गोंयभर परत वादळी वारे उटंगाराचे हवामान खात्याची शिटकावणी. बंगालाच्या उपसागरान कमी दबावाचो पट्टो जाला. नुस्तेकारांक बंदी. फाटल्या उटंगारान बुडिल्ले गांव अजून जाग्यार आयिल्ले ना. आमदार मंत्री सरपंच अधिकाऱ्यांची येवन वचून फक्त इन्स्पेक्शनां आनी सर्वे चल्ल्यात. मजत कांयच ना. दिवचलचो आदलो आमदार म्हणटा पयलीं शेतां भाटां घर संसार उबे करूंक आदार करात. उटंगारान लोकांची चवथ बुडली. आणि आमकां फाटलो अनुभव आसा की फाटली जितली सरकारां येयली त्या सरकारनी अशा प्रकारचे संकट ज्या ज्या वेळाचेर येयले त्या वेळाचेर सरकारान तांकां कवडी मोल दिल्लें आसा. त्या वेळाचेर सरकारान समजा जर 50,000 लोकांक नुकसान जाल्लें जाल्यार तांकां 1,000 2,000 त्या वेळाचेर दिल्ले. म्हणजे जे पेपर वर्क करपाक जे पयशे लागता तितले पयशे सुद्दां तांकां मेळ्ळेले ना. म्हणजे वर्साक जे पळय खावपाक जितले भात लागता ते भात ते पिकयतात आणि कॅश क्रॉप म्हणून जे पळय ते जाय पळय ते केळी ऐन चतुर्थीच्या वेळाचेर ह्यो केळी ह्यो घोड तयार जातात आणि तेतूंतल्यान जे पयशे मेळटात तेतूंतल्यान लोक चतुर्थी साजरी करता आणि वर्साचो पुरुमेत वर्साचो जो खर्च आसा तो काडटा. लोकांक लाखांनी रुपयान नुकसान जाल्लें आसा. इब्रामपूर म्हणा साळ म्हणा मेणकुरे म्हणा ही त्या न्हंयच्या कांठा वयली गांवां. लोक अप्रचार करीत आसता की तिळारूळ डॅम जो आसा तो कमकुवत आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान विचार करपाची गरज आसा. जर अशी खबर आसा जाल्यार तो सशक्त करपाची सरकाराची जबाबदारी सरकारान बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करची. कारण भविष्यान पावस आणखी चड पडपाची शक्यता आसा आणि दर वर्सा हो मागीर एक लोकांक एक हुस्को उरतलो. दिवचलचो आदलो आमदार म्हणटात तिळारी धरणा विशीं अपप्रचार चल्ला. कितेंय आसूं सरकारान धरण घटमूट करपाचेर लक्ष दिवचें. लोकांची चवथूय बुडिल्ल्यात जमा. तांकां पयलीं कितें घडलेलें तांच्यांनी अजिबात पळोवंकच ना. खरें म्हणची जाल्यार तांच्यांनी त्या 2 दिसांनी येवन पाहणी करपाक जाय आसली. बाबा कशी परिस्थिती आसा आणि गांवचे लोक कशे परिस्थितीन आतां आसात. स्वता आमी आमचो घर संवसार सोडून आमी दोंगरार धांवले रातचे 11. कित्याक पुलिसांनी आमकां सांगलें की तुमी घरां खाली करा म्हणून. अशी अफवा उठली की धरण फुटलें. सरकारी यंत्रणेन आमकां कितें तेचें पयलें कळोवंक ना. बाबा कितें जालां कितें हें केलां एटलीस्ट टीव्हीचेर तरी सांगपाचें जावं न्यूजीचेर सांगपाचें जावं पुलिसान वायरलेस थ्रू वायरलेस तुका कितें तरी सांगपाक जाय आसलें. आता थोड्या दिसाचेर चतुर्थीचो सण. ह्या चतुर्थीच्या सणाक लोक असे आनंदीत असतात की कितें तरी 4 पैसे आपणाक ह्या केळीच्या धंद्याचेर बिझनेसाचेर मेळटले आणि आपण तो सण असो व्यवस्थित साजरो करतलो. ह्या आशेन केळीची बागायती केल्यो. परंतु त्यो केळीच्यो बागायत्योय अक्षरशः मुळा सकट व्हांवून गेल्यो. रेव्हेन्यू मंत्री जेनिफरान बार्देस कामुर्ले वचून इन्स्पेक्शन केले. लोक मागता राखणे वणत. We will work as fast as we come. Right now, preliminary reports are being prepared. So once everything comes to the office, I will have to sit with the Honorable CM and discuss on this matter. And yes, as we would like to disperse and the money as soon as possible. Retaining wall बांदपाची फाटल्या फुडल्यांची शेताच्या सायडीन आहा थोड्यांच्या घरांच्या सायडीन आहा ती हाय करपाची. आणि हो बांद जाल्लो आसा न्हू तो एके सायडीन हाय आसा एके सायडीन लो आसा. सो तेजी हायट वाडोवंक जाय. तेन्ना ते कितें तिराळी धरण आनी तुमचें कितें आसा पळय ते तेंच्यांनी कितें डॅमेज जाल्यार कितें जावपाचें आसा म्हणटा ते तरी मातशें बेगीन घट करून ह्यान फुडें आनीक अशें त्रास जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी सेफ करचें अशी आमी त्या गव्हर्मेंटा कडेन एक अपेक्षा करता.
तेन्ना सुद्दां चवकशी करूंक ना. आनी तलाटी सांगतालो तुमी हालया आमी तुमकां अकोमोडेशन दिता, सगळें प्रोवायड करता, पण शेवट पर्यंत कोणी कांयच दिवंक ना अजून. बुट्टेन उशेलाय काबार. सरकारान दुसरें पीक घेयात म्हूण सांगिल्ल्यान लायिल्ली केळी, नाल्ल, सुपारी काबार. चवथीचो वेपार उदकांत. तेन्ना मुख्यमंत्री हांव इतलें कळोवंक सोदतां, अशे रितीन आमी शेतकार बांदव जे त्रासां पडलेले आसा ते कशे पद्दतीन तेणें आमकां वयर काडपाचें आनी कसो तेंको दिवपाचो हें आमचे तेणें विचार करचो पडटलो. आनी आमकां खात्री आसा की आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो आमकां खंय तरी शेतकाराक तडी लायतलो अशी अपेक्षा दवरता. पूण हें आतां जें उसां जें मळवण पडलां, जें हें पडलां, कचरो पडला, तो काडपाक आतां 10-15 हजार आमकां खर्च आसा. सद्या 10-15 हजार आमकां खर्च करपाक आमची कापस्ताद ना. तें जरी काडलें ना जाल्यार हो ऊस आतां खंय चुकोन माकोन उरलेलो आमगेलो, गायांनी खावन दुकरांनी खावन उरलेलो कितें, तो ऊस आमचो सामको विल्लेवाट लागतली, कुसोन वयतलो. म्हणून आतां हांव तात्काळ हें गोंयभर म्हणल्यार गोवा अधिकारी कोण आसा, आमचे सरकारी अधिकारी शेती खात्याचे जावं कृषी मंत्री कोण आसा, जावं आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाबाक हांव कळूंक सोदतां, आमची तातडीन दखल घेवची आनी हेजें आमकां 1-2 आठवड्यां भितर तेणें सोक्षमक्ष लावन आमकां आर्थीक मदत करून चल्ल्या प्रमाणे आमकां हे कचरो काडूंक मेळटलो. सुपारी झाडां अशी रितीन आडवी पडल्या, केळी अशी पडल्या. कोल्हापूर, सांगली, बेळगांव आनी गोंयांत आयिल्ले बुट्टे वेळार हवामान बरोबर नासतनाय गोंयचे नेवी वेळ काडिनासतना आदाराक पावले. The roads were totally inaccessible. The villages around Kolhapur were inaccessible. So we were fortunate that the airport was at the Kolhapur airport was at a higher ground, so we could use that airfield. So therefore we were able to position the teams by Dornier aircraft, as well as we had 2 Dorniers and 2 ALH which we pressed into force on the morning of 9th, and so we were able to get the teams there quickly. Teams over there are very grateful to the local residents. A lot of the local people have helped them in their efforts, and a lot of people have come and given augmented the relief material which we've sent from here. So that's been a big help. Used by boat. We have the Special Operations and Warfare Training Center which is in INS Mandavi. So 2 teams from there had gone, and the Goa rescues were entirely by the Gemini craft, these inflatable craft. While in Belgaum and as well as the villages near Kolhapur, they were by helicopter as well as by the rafts, which were manned by, like I mentioned, Navy, Coast Guard, as well as the NDRF teams. Have clouding, you actually have hardly any distance available or visibility available for the pilots to fly. But despite these conditions, our pilots who have gone in, they've been able to achieve what they have. नायजेरियनाचो दर्यादेग वाठारांत गांवच्या लोकांक परत उपद्रव सुरू. पेडण्या पुलिसांनी हरमला नायजेरियनाच्या स्कूटरींतल्यान मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त केल्यात. गांवच्या लोकांकडे नायजेरियनाचे पेटले. केस्तांवां निस्तारूंक थंय पुलीस पावले आनी नायजेरियनाची स्कूटर तपासतना ड्रग्ज मेळ्ळे. ड्रग्ज आनी केस्तांवाच्या केशीन पुलिसांनी 6 नायजेरियनांक ताब्यात घेतल्यात. गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकांनी सोडेक्सोची कॅन्टीनां घालपाचो उद्देग मंत्र्याचो प्लान. पयलो प्रायोगीक प्रकल्प वेर्णा आयडीसीन. आयडीसी बोर्डाच्या बसके उपरांत उद्देग मंत्री विश्वजितान सांगले. एसईझेडाचेर विचारल्यार सध्या खंय तो विशय सोंपलो. आतां एसईझेड प्रमोटरांच्या आड सरकारान घाल्ल्या क्रिमिनल केशीचे कितें हो प्रश्न. सोडेक्सोचो विशय बी आयिल्लो, जंय आमी इंडस्ट्रियल किचन हे सगळे इंडस्ट्रियल कॅन्टीन्स हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो थ्रू द सेम एजन्सी बाय रिक्वेस्टिंग देम. आनी नो पयले वेर्ना पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवन. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की डिजिटायजेशन ऑफ रेकॉर्ड्साचेर बी चर्चा जाली. ते आमी फुडें व्हरतले, जे कितें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स करूं शकता, आनी जे कितें आयडीसीक दिसता की गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॅन नॉट टेक द लोड, देन दे वील हॅव देर ओन एजन्सी. पूर्णपणे सर्वे करून सिंक्रोनायजेशन ऑफ IPB विथ IDC आयज पर्यंत करपाचें आयज ऑलरेडी ठरयलां. कित्याक पयर IPBची बी मिटींग जाली, थंय कांय डिसिजन घेतले गेले. आनी 40% जे प्रॉस्पेक्टीव 40% जे लँड जे आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटान ते सर्वे करतले. आनी ते आमी गव्हर्मेंट इन टर्न वील इन्फॉर्म IPB that this is the 40% that is available, because the ratio is 60-40. 60 with IDC, 60 काय मेळना तांकां, 10% goes. So basically ह्यो सगळे विशय. And also to take a solicitor's firm on board, it was decided. So because there are so many matters that we deal with, and apart from that, also to see
one more thing which I forgot in today's meeting, I think SVM, our MD, we forgot, is that future जे प्लॉट्स आम्ही दितले ते वॉटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी करून दिवपाची गरज आहा, म्हणजे ते वॉटर टेबलचे ते रिचार्ज करपाक, आनी हे सगळे गोष्टी फुडें एक ट्रान्सपरंट मॅनरान फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बसकेक आयडीसीचो चेअरमॅन ग्लेन टिकलो आशिल्लो. IPB आनी आयडीसीचो ताळमेळ बसोवपाचे यत्न चल्ल्यात. 40% of land which belongs to IPB, we allot the land, so that we will be allotting to IPB. By identifying where this land is available. Yeah, on all the estates, no? Yeah, all the estates. Whichever land we get of 40%, we'll be doing a survey now, prospective, not retro, prospective, and then we will give the full thing to our Honorable Minister, Mr. Vishwajit, and to the government we will give it to the IPB. SEZांचो खंय विशय सोंपलो, मात प्रमोटरा आड सरकारान घाल्ले केशींचे कितें असो प्रस्न उपरासला. तेन्नाचे मंत्री आनी प्रमोटरांनी मेळून SEZ जमनींचे स्कॅम केला म्हूण सरकारान केस क्रायम ब्रांचीक दिल्ली. परत SEZ आनी तरेतरेचे गोष्टी आयज एसेंब्लीन गेले वयता, आनी जे मंत्री आशिल्ले कॅबिनेटीन ते मंत्री आयज ते विसरले ते मंत्री आशिल्ले म्हणून. ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ताका पाठिंबा दिल्लो प्रत्येक गोष्टीक. आमी हे सगळे गोष्टी आतां बंद करून फुडें एक नवें चॅप्टर घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आहा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सरकाराच्या खात्यांनी कोण कितें करता कोणाक खबर ना. हायकोर्टा मुखार WRD आनी मायन्स खात्याचे हाशे. धार बांदोडेचे रगाडा न्हंयेत बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला म्हूण मिडिया रिपोर्ट आयलो. हायकोर्टान आपूण जावन दखल घेतली आनी खण खात्यान वचून खंय थंय FIRूय केलो. उपरांत कळ्ळें की खुद्द WRDच खंय थंय पावसा आदले न्हंयेचे डिसिल्टिंग काम करताले. कोर्टा मुखार सरकाराचे हाशे. धार बांदोडेच्या रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी ड्रेजिंग चल्ल्या म्हूण मिडियांत आयिल्ल्या रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतली. कोर्टान WRD आनी खण खात्या कडेन जाप मागली आनी दोनूय खातीं कोर्टा मुखार एक्सपोज. न्हंयतले बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर दोनूय खातीं वग्गी. मात पावसा आदल्या डिसिल्टिंगाची कागाळ न्हंयच्या ड्रेजिंगाच्या नांवान पुलिसां मेरेन कशी पावली ताची दोगांनी एका सुरान कोर्टाक एफिडेवीट दिल्या इतले खरे. उदका स्त्रोत खात्यान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण खात्यान टेंडर काडून रगाडा न्हंयचे डिसिल्टिंगाचे काम करूंक जुनाच्या पयल्या सप्तकात काम दिल्ले. कांय थळाव्यांनी बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला म्हूण प्रकरण खण खात्या कडेन व्हेले. खण खात्यान प्रकरण कुळे पुलिसा कडेन व्हरून FIR करून घेतलो. उपरांत WRDचो कारभार म्हूण उक्ताडार आयलो. दुसरे एके घडणुकेत खण खात्यान बेकायदेशीर ड्रेजिंग आनी स्टोन क्रशिंगाची JCB जप्त केल्या. ही केस 28 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. सरकारान कंत्राट दिल्ली दृष्टी एजन्सी दर्यादेगेवेलो कोयर उखलीच ना. फाटली कितलीच वर्सां जाली हेच चल्ला म्हूण खुद्द वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो उलयला. मंत्री बाबू आजगांवकारान बरें काम करपाक सोदता, मात ताका ताचे ऑफिसर खंय जाय तशी साथ दिनात. बाबून खंय स्वता उलयल्ल्यो कांय गजाली स्पश्ट करपाची गरज आसा. बीच क्लिनिंग जे आहा हें ट्युरिजम डिपार्टमेंट करता. आयज दृश्टीचो टेंडर सोंपलोलो आहा पूण तांकां एक्सटेंशन दिल्लें आहा टील न्यू बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर कम्स इन प्लेस. बट द क्लिनिंग इज नॉट डन. इट इज अ रेग्युलर अफेयर. आयजूच न्हू, हें इतलीं वर्सां जावन येयल्लें आहा. Until and unless Minister, I as Waste Management Minister, Tourism Minister, we sit together, we come out with a solution for this. आणि उलोवनूच सल्युशन येतलें आनी तितून म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान मिडिएट करपाची गरज आहा. दर्यादेगावेल्या नितळसाणीचेर नजर दवरूंक खासा अधिकारी नेमल्यात, मात ते केन्नाच स्वता येवन खंय दर्यावेळांनी नजर सुद्दां घालिनात. मायकल म्हणटा ऑफिसरांकूच पयलीं जाग्यार हाडचे पडटले. प्रॉब्लेम कितें आहा, मिनिस्टर क्लीन करूंक सोदता, डिपार्टमेंटाचो एकूय मनीस हो रिस्पॉन्सिबल ना की बीच ही जी आहा कलंगूट कांदोली बागा एक ऑफिसराच्या अंडर आहा, अंजुना वागातोर शापोरा एक आनेक ऑफिसर पळयता. अशें ऑफिसर भरल्या डिपार्टमेंटान, पूण कचऱ्याची घाण येता म्हणून एकूय ऑफिसर ह्या बिचींचेर नोदर धरिना. आनी दृश्टी जावं कोणूय खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर येवनी, कितलोय बरो कॉन्ट्रॅक्टर येवनी, तो साफूच करूंक शकना. कित्याक साफ करूंक शकना? कित्याक तेंचेर नोदर धरपी कोणूच ना. कोयर दिश्टी पडत जाल्यार फोन करून सांगचे म्हूण पर्यटन मंत्री खंय विधानसभेत उलयल्लो, मात अजून मेरेन खंय ताणें फोन नंबर खंयचो तो दिल्लो ना. रिप्लाय दितना जेन्ना हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन गार्बेज ऑन द बीच ऑर बीच क्लिनिंग म्हणून जे हाफ एन आवर डिस्कशनाचेर तेणें उलयल्लो आहा,
की तुमकां जर तर कचरो दिसत जाल्यार तुमी फोटो काडून धाडचो म्हणून. आतां कोणाक धाडचो ते तेणें अजुनूय नंबर दिवंक ना. तो तेणें क्लियरिटी दिवची. बाबू आसगांवकाराचो हांव व्हडलो मित्र, पूण तो करूंक सोदता, पूण खंय तरी तो शिरकोन उरला कित्याक तेजे ऑफिसर कॉपरेट करिना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. गोंयांत जो तो मायग्रंट येता आनी भंडारी समाजाची आडनांवां लायता. चड करून नायक आडनांव असल्यांची खोलायेन चवकशी करून तांची नवी आडनांवां रद्द करची म्हूण गोमंतक भंडारी समाजाची मागणी. विधानसभेनूय हो विशय आयिल्लो. भंडारी समाजाचे खंय 8,000 ओबीसी अर्ज समाज कल्याण खात्या कडेन आसात. तेवूय खंय बेगीन क्लियर करचे. हे नायक म्हणून सरनेम घालपाक कारण एक मेन आसा तें कित्याक ह्या गोंयच्या लोकसंख्येन 18 लाख लोकसंख्या आमची आसा म्हणटा, तितूर 5,28,000 हे भंडारी समाज आसा आनी तितूंतले भंडारी समाजांतले 3 लाख जे लोक आसा हे नायक म्हणून लायता. आनी हे भायले जे मायग्रंट येता ते लोक कितें करता की सगळ्यांत जात व्हडली कोण आहा अमकी, तितूर एक 3,000 2,000 नांवां एड केली जाल्यार कोणाक कांय कळोन येवचें ना. आनी म्हणून ते कितें करता, चड करून नायकाचें नांव सरनेम लायता. मांजरेकार, सातर्डेकार अशे पणजीकार अशें कोण लायना, नायक लायता. आनी नायक लावपा फाटल्यान दुसरो आनी तेजो एक तेंचो हेतू आसता की ते लोक फाल्यां सकाळीं गोंयांत येवन हें नांव चेंज केलें, आमची भुरगीं तेजे कडेन कोणा कडेन लग्न केलें नायक, तेंचीय भुरगीं आमचे कडेन लग्न जावंक ते कोणाक खबर आसना. आनी ह्यो जे बेनिफीट ओबीसीचे आहा ते घेता. आनी म्हणून सरकारान आतां तरतूद केल्या तितून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की 4,192 जी नांव चेंज जाल्या म्हणजे सरनेम नांव घातल्या ते सरकारान पुरेपूर तेची चवकशी करची आनी तेंची जी नांवां जी घातल्या ती सगळ्यांची नांवां चवकशी करून कॅन्सल करची. बॅकलॉग आमी चवकशी केली जाल्यार 7,943 सोशल वेलफेअरान आमची एप्लिकेशनां स्क्रुटिनीक लागून पडलेली आसा. गेली 5 वर्सां हेचेर कांयच निवाडो लागलेलो ना. ही स्क्रुटिनी जेणे ओबीसीची व्हेरिफिकेशन ओबीसी ती एप्लिकेशनां थंय पडलेली आसा 7,943. मेडिकल एडमिशनान अर्थीक मागासांक आरक्षण लागू करतना दाखय लिपय जाल्या. एडमिशन प्रक्रिया तत्वांक धरून ना. तांत्रीक शिक्षण संचालकान हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण काँग्रेस मागता. कसिनोन गोंयकारांक वचूंक दिवचे ना म्हूण सांगून खंय सरकार फटयता. कसिनोन वचपी गोंयकार वायट जाल्यार हेर भारतीयांक तरी कित्याक वचचे काय म्हूण काँग्रेसीचो अखंड भारताच्यो गजाली करपी बीजेपी सरकाराक प्रस्न. MBBS एडमिशन जी जाल्या ही एब्सोल्युटली अनएथिकल, इल्लीगल अँड करप्ट मेथड अप्लाय केला फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस MBBS एडमिशन. दिस इज आवर चार्ज and we are giving reasons. हे फावटी स्पेशल कॅटेगरी आनी एक येयली EWS द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन. करप्शन हितून हा काय ना, हे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनान ओपन करूंक जाय आता बिकॉज हो मॅटर सिरियस आसा की हांगसर मुख्यमंत्रीच्या कोणा तरी नात्याक सीट मेळना. फोंडेचो वैभव मराठे अनुच्या इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिपीन सेगीत दुसरो रावंड जिखला. रेसिंगान आपले टॅलेंट तो बरेपैकी दाखयता. रॅली ऑफ चेन्नई जिखले उपरांत वैभवान आतां रॅली ऑफ कोयंबतूर जिखून सगळ्या स्तरांतल्यान तोखणाय मेळयल्या. अशें करपी तो गोंयचो पयलोच रॅली ड्रायव्हर. ताचे फॉर्म वळखून आतां MRF कंपनीनूय ताची टीम चॅम्पियनांक तेंको दिला. INRCचो फुडलो रावंड राजस्थानांत.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.